मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाच्यो हेडलायन्स. 38 वर्साचो फामाद थिवी रेवोडा नादोडा वाठारांतलो जुवेचो लोखंडी पूल आयला दुरुस्तेक. गांवच्या लोकांक जीव मुठीत धरून हुबचो पडटा पूल. आमदार ओडटा कानार केस. जुवेकारांचेर हो अन्याय कित्याक? थळाव्यांचो प्रस्न. ढवळे फार्मागुडी बायपास रस्ते कुशीक ट्रक घातक रितीन करतात पार. जाका लागून अपघातांनी पडला भर. सरकार आनी कितले रस्तो बळी पळयतले? लोकांक पडला प्रस्न. गोयच्या चडशा रस्त्याची जाला चाळण. पुराय रस्ते पिड्ड्यार जाल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो सरकशी. सरकाराच्यो आश्वासनां भरपूर पूण बरे रस्ते केन्ना. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सेव्ह कोमनीदाद सेव्ह गोवा हो चिंचणी गावांतल्यान सर्वोच्च न्यायालया मेरेन घुवपी आवाज. पुराय गोंयांतल्या 67 कोमनीदादीच्या फुडाऱ्यांच्या तणावपूर्ण मेळाव्यात नियमन म्हूण मुखार सरळ जमीन जप्त करपाचो तांचो दावो आशिल्ल्यान तणाव वाडत आसा. तांचो आरोप कोमनीदाद जमनीचेर अनधिकृत इमारती कायदेशीर करपाचो राज्य सरकाराचो उपक्रम हो सुदारणा न्हय तर विश्वासघात आसा. ह्या अहवालात चड म्हायती मेळपाची वाट पळयतात. गोयच्या ग्राम प्रजासत्ताकांचो एक वेगळो वारसो आशिल्ल्या शेकड्यांनी वर्सां पयलींचे कोमनीदाद भूंय वेवस्थेचेर सध्या टिका जायत आसा. आता हे वेवस्थेच्या राखणदारांनी भूमिका घेतल्या. चिंचणी कोमनीदाद कचेरेन पुराय गोंयभरच्या विविध कोमनीदादांतले 67 अध्यक्ष आपयले. तांचो थाराव स्पश्ट आशिल्लो. गोयच्या जमनीच्या हक्कांची वेवस्थेत उणाक करप अशें तांकां दिसता ताचो तो प्रतिकार करतले. Let me tell you one thing. First, we got 67 communidades together. Second, now with these communidades, most of you may not have legal minds with you. Now we have been able to get about 50 lawyers who have come together, who are supporting us, who are giving inputs. How we have to form a representation to the government, to the administrators and to others. Even a newspaper statements will be vetted through them. All the structures from the Cognizant land should be demolished. Again, the Supreme Court decision, no decision. That the amount of time you are sitting on the illegality is irrelevant. Even if you are sitting for 20 years on illegality, your possession doesn't give you any right whatsoever. Then the amount of investment, there are sometimes big hotels, big industries which have encroached into Cognizant land. And the other Sakwal also, Sakwal land, some encroach केले हैं सब. ओल्डे बिल्डिंग येयले त्यो ओल्डे बिल्डिंग कितें बारकेले मनीस पण एंक्रोच केले. ते व्हडले पयशेकार एंक्रोच केले. तेंक लिगलायज करप आनी लोकांनी फ्लॅट गेट्स इलिगॅलिटीज. सामाजिक जमिनीचेर बांदिल्ल्या बेकायदो घरांक कायदेशीर करपाची राज्य सरकाराची निवड ह्या संघर्षाच्या मुळांत आसा. पूण ह्या जमीन राखणदारां खातीर ही कारवाय फकत बेकायदेशीरच न्हय ते ती अनकॉन्स्टिट्युशनल मानतात. कायदेशीर कागदपत्रां आनी एकवटीत आवाजान सज्ज जावन तांणी आपलो लढो फुडें व्हरपाचें थारायलां. फुडलें गंतव्य सर्वोच्च न्यायालयाचें. कमिटी आहा ते डिसिजन घेता ते आमी डिसिजन आमी तेजेर भोगवटले. काही पॉयंट आम्ही रेज करतले. आमचो कमदादीक तेजी कमिटीक आमचो स्वतः सपोर्ट आहा. जे ज्यो वस्तू वायट जातात त्यो आमकां आमी सपोर्ट करतले. सर, आता त्यांनी म्हणले कितें आसा की आमी सुप्रीम कोर्टात वचपा पडल्यार सुद्दां वतले म्हणून. कशें आसतलें एज ए मेंबर म्हणून तूं कोमनीदादी? आतां मिटिंगेक तेमी सांगलां ते करून सुप्रीम कोर्टात वचपाक जाय. सुप्रीम कोर्टात वचतले म्हणून गव्हर्मेंटान तें कितें हाडलें एगेन्स्ट केलें जाता. जे कोमदाद तेजी कमिटी डिसिजन घेतली सुप्रीम कोर्टात वचपाक जाय जाल्यार आमचोय तांकां सपोर्ट आसता. There are many Komdads, yes, as some people have said. We have governments who have infiltrated through various means and a lot of illegal things happening. All we need to do is pay attention. Those are the first part of the managing committee
who know that these things are happening, we need to voice our opinions. Now, another thing that I see is we have a lot of senior citizens or the people from the older generations over here. We don't have the younger generation or the youth with us. So sometimes, I'm sure in all of your houses or families, you will have somebody or the other of my age or younger to me. It's time to start imbibing the values that our ancestors taught us, teach them about the Kumdas, what can be done. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, सुभाषिश गोवेकर आणि अरुण नाईक. गोंयच्या रस्त्याविषयी वा जाका आमी आडमेळी अभ्यासक्रम म्हणू येता व्हडल्या फोंडकुलांची ही पोरणी काणी आसा जी महामार्गाचेर भितरल्या रस्त्यांचेर आनी ट्युरिझम शोकेस बेल्ट असो दावो करपी सुवातांनी लेगीत अस्तित्वात आसा. आश्वासना भरपूर प्रमाणात दितात पूण रस्ते तितलेच उणे. आमचे पत्रकार डिलन रॉड्रिगीस आणि साहिल नाईक गोयच्या उत्तर दर्यादेगे वयल्या रस्त्यांचो सोद घेवपाक भायर सरले. तांच्यांनी जे सोदून काढले ते पळयात. तुम्ही म्हाका पळयता आतां सध्या हांव सालिगांवच्यान कलंगूट वयता त्या रस्त्याक थंय उबो आसा. ते विद्यानिकेतन स्कूल आसा एक्झॅक्ट थंयसर आसा. आतां तुमी ह्या रस्त्याची हालत पळोवंक शकता कितें जाल्या ती. हो रस्तो फाटीं वायडनींग केल्लो 2 लेन करपाक, बट हो 2 लेनाचो कितें फायदो कितें गरज आसा म्हाका कांयच कळना. सध्या गाडयो ज्यो आमच्यो आसा ती एकूच लेनीर चलता. आतां PWDचें हें काम आतां कशें म्हणून म्हटल्यार आतां काल तुमी पळोवंक शकता ते खड्डो आशिल्लो तो खड्डो आतां तेंच्यांनी माती भरून पॅक केला. सो ही सवाय खाण पोट फुगे म्हणटा तसली कामां करता हे PWDचे वर्कर्स. आतां हो रस्तो फोडला खरो. आतां हे रस्ते फोडपाचे डिपार्टमेंट खूब आसा. एक IT, एक इलेक्ट्रिकल, आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फोडटा केन्ना केन्ना IT फोडटा. बट म्हाका अशें दिसता की हे जे डिपार्टमेंट आसा ते तेंचे डिपार्टमेंट जशें की आतां तेंच्यांनी जर फोडलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जर रस्तो फोडलो जाल्यार ते PWD कडेन कॉर्डिनेट करता की बाबा हो रस्तो आमी फोडून तेजे अंडरग्रावंड केबलिंग केला कितेंय आसूं तें हे तुमी केला हे आतां परत तुमी रिसर्फेस करपाक जाय. आतां हो रस्तो 2-3 म्हयने जाले आजून आसा तसोच आसा. ना हेंचें कॉर्डिनेशन सारकें आसा काय ना काय तेंच्यांनी PWDक सांगलां आनी PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर नेग्लिजन्स करता की बाबा आसूं रस्तो चलता तसो चलोनी मागीर करया केन्ना ना केन्ना टायम येतलो सुशेगाद करया. आतां हे सुशेगादाचे अशें ते करता म्हणून हे आतां जे ट्रॅवल करता हे तेंच्यांनी कित्याक सफर करपाक जाय. आतां तुमकां आनी एक दृश्य दाखयता हे PWD वर्कराचे आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचे. आतां हो एक बारीकसो पॅच आसा. आतां हांव तेजेर पांय दवरीत जाल्यार तो चेपता. आतां तुमी पळया हें कितें. आतां हांव मोठो म्हणून हो पांय भितर गेलो आसतलो कॉन्ट्रॅक्टर जो चॅक करतालो तो मायट बी बारीक आसूं शकता. बट ते सोडूनच दिया. आतां आमी गाडयो घेता नव्यो गाडयो घेता आमच्या कश्टांच्या पयशांचे आमी गाडयो घेता आनी आमी रोड टॅक्स भरता. आतां रोड टॅक्स कित्याक भरता ह्या खड्ड्यांनी गाडयो घालून चलोवपाक. तशेंच गोवा 365 कळंगूटच्या सरपंचा कडेन आपल्या गांवांत वचपी रस्त्या विशीं उलोवप केलें. ताचेर तांणी कितें जाप दिली पळयात. आमकां सांगलेलें इलेक्ट्रिसिटी पयले देर आर 2 डिपार्टमेंट्स ओवर देर. आतां कलंगूटसान पुलीस स्टेशनाचें वयता न्हू लेफ्ट सायडीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फोडला आनी रायट सायडीक PWDन फोडला. सो आतां दोनूय डिपार्टमेंटांक सांगलेलें आमी रस्तो फोडटा न्हू तो इमिजिएटली रिइन्स्टेट करून दिवचें म्हणून आनी तेणें आमकां वोबल सांगलेलें येस म्हणून. आतां हांव फॉलोअप करता विथ AE हांगासर आमचो AE कलंगूट सेक्शनाक आसा तेजे कडेन हांव सदांच फॉलोअप करतालो आनी तो म्हणटालो कोत्तास PWD कडेन आहा. नाव तेजे उपरांत हांवें AE हो आहा कार्मीन म्हणून सो तेकाय विचारलें बाबा तूं केन्ना कोत्तलें तें. ना आमकां एस्टिमेट येवंक ना आमचे कडेन करूंक जावचें ना. सो हे सगळें हांगासर तेंचो प्रॉब्लम कितें आतां एक्सक्यूज दिता सगळे. आतां सगळ्याचेर एक्सक्यूज दिला. म्हाजो एकूच प्रॉब्लम जालो कित्याक आमी ताका रस्तो फोडूंक दिलो की आमची मिस्टेक जाली ताका रस्तो फोडूंक कित्याक तेंची एफिडेवीट घेवंक जाय आसली जाल्यार एज ऑफ टुडे आय वूड हॅव फायल्ड FIR अगेन्स्ट दॅट दोज इंजिनियर्स ऑर दोज PWD वर्कर्स ऑर द कॉन्ट्रॅक्टर्स. पूण आतां आमच्यान कांय करूंक जायना. फकत आयज कितें जालां न्हू आमकां पासून त्रास जाता आमचे गाडयेची बॅरिंगां पासून वयता टायर फुट्टा कितल्या जाणांचे पूण तांकां कोणाक पडलेलें ना. आतां तूं आमचे हेजेशीन ते वडाशीन पळय तूं वडाशीन रस्तोच ना
वी आर एज इफ इन अर्ली 1961 or 70 तसले रस्ते जाल्ले आसा, पूण आमी सांगलें कोण आयकत ना. सत्ताधारी भाजपाचो तेंको आशिल्लो कळंगूटचो सरपंच लेगीत लाचारीत हात वयर काडटा तेन्ना तुमकां प्रश्न पडटलो, सामान्य मनशाक कसली उमेद आसा? जर यंत्रणेन स्वता खातीर रस्ते सारके केले नात जाल्यार बाकीचे गांवचे लोकां खातीर खंयची संद आसतली? गोवा 365 खातीर रिलन रॉड्रिक्स, साहिल नाईक, सुभाशीश गोवेकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज तुमकां गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता 38 वर्साचो फामाद थिवी रेवोडा नादोडा वाठारांतलो जुव्याचो लोखंडी पूल, जो दुरुस्तेक आयला. कौतुकान अजून मेरेन पर्यटक हांगा नेटान सेल्फी काडटा आसले तरी हो गावात वचपी लोकांक सामको धोक्याचो थारला. दुयेंतींक मरण आयिल्ल्यांक खांद्यार मारून पूल क्रॉस करचो पडटा, जाल्यार पावसात होडयांनी न्हंय हुपची पडटा. आनी कितलो तेंप जुवेकारांचेर हो अन्याय जातलो? पळयात जुवेकारांचो वनवास दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. थिवी मतदारसंघातलो रेवोडा नादोडा वाठारांतलो फामाद ब्रिज म्हणल्यार जुवेचो ब्रिज. हांगा जुवेचे बेट हे बरेच फामाद आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दर वर्सा चवथीक हांगा खुबशे लोक हांगा गणपती पळोवपाक येतात. तशेंच ट्युरिस्टूय हांगा विजीट करता आनी हो जो ब्रिज तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळयता, हांगा खुबशे ट्युरिस्ट फोटोग्राफी सुद्धा करपाक येता. पूण आयज आमी ह्या ब्रिजाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. खंय तरी हो ब्रिज जो आसा हो कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. गेले 6 म्हयने जाले लोकां खातीर ज्यो गाडयो हांगासरल्यान यो वच करता, टू व्हिलर, त्यांच्या खातीर हो ब्रिज हांगा बंद आसा आनी हांगासर सुमार 27 लोकांची घरां आसा. तशेंच 6 म्हयने हो ब्रिज बंद आशिल्ल्या कारणान तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. हांगा खंयचीच एमर्जन्सी व्हेकल वचपाक मेळना. तशेंच हांगासरले जे जाणटे नेणटे रावता तांकां चलत हांगासरल्यान वयचें पडटा. हांगा कितलेशीच फावटी इन्स्पेक्शनां जाली पूण अजून मेरेन ब्रिजाची कोणीच देखरेख केल्ली ना. अशें म्हणटात की खंय तरी 27 लाख रुपया मोडून हो ब्रिज हांगा रिपेर केला, पूण अजून मेरेन हांगासरल्यान टू व्हिलर वचपाक मेळना. सो लोकांचो हांगासरली मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीना हो ब्रिज लोकांनी हांगासर उक्तो करचो, जेणे करून जी येणारी चवथ आसा हांगासरल्यान तांकां आपले जे घरान सामान लागता ते हांगासरल्यान व्हरपाक मेळचें. सो हांगासरल्या थळाव्यांनी एकूच मागणी केल्या सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीना हो ब्रिज लोकां खातीर हांगा चालू करचो. आता हांगासर कितलीशीच वर्सां जाली गणपती आमी 40 पासून आसा आमचो गणपती हांगा करता. गणपती एकाच जाग्यार आमी करता, माती भायल्यान हाडटा. गणपती करणारो धारगांवचो, ती तिसरी फॅमिली तेची, कळ्ळें न्ही, पुरोय जाता. तो आतां पुजे येवपाचो बंदच जालो. तो केन्नाय चुकून मदीं मदीं हांव मेळटा तशें टायम मेळटा तसो येता पुजेक येता तो, कळ्ळें न्ही. तो सुद्दां येवपाचो बंद, कित्याक पूल मोडला म्हणून. ना डेली येतालो तो, डेली येतालो पुजेक. तो आतां चवथीक आतां कसो येतालो पुजेक सांग पळया. पुजा आसा आमची मेन गणपती ह्यो. हे पयलीं हांगा गणपती पुजी नासले, मेन गणपती असो एकच गणपती आसलो. म्हणजे आतां हळू गणपती पुजूपाक लागले आनी भायली आनी हे सगळे आतां चित्र करतात सगळे जाण. भायले लोक भरपूर येता. आतां हे म्हणटा कितें 5 दीस पूल ओपन करता आनी 6 दिसा पूल बंद करता. कित्याक ही नाटकां? पूल चालू करता ना, चालूच करा न्ही. एटलीस्ट टू व्हिलराक चालू करा न्ही तुम्ही, 4 व्हिलराक करू नका तुम्ही. टू व्हिलराक ते चालू करा न्हू. तुम्ही कितें स्लॅब घालूंक जाय, हे घालूंक जाय. 6 म्हयने लागता स्लॅब घालपाक, हे करपाक. स्टेटमेंट दिला तुमी मिनिस्टरान 6 म्हयने स्लॅब घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून. 6 म्हयने लागता पूल हे करपाक. हे आतां तुवें करा न्ही. हे आतां हे वाड्या वयल्या लोकांनी नवीन पूल बांदपाक कितलीशी वर्सां आतां चालू आसा, तेंचे प्रयत्न आसा. आमदारांक हे घेवंक नाका, मिनिस्टरान घेवंक नाका, ते लक्ष घालूंक नाका नवीन पूल बांदपाक म्हणा. पूल आतां 30-32 वर्साचो पूल जालो, 38 वर्सां जाली पुलाक. या पळोवंक जाय न्हू, लक्ष घालूंक जाय न्हू. आतां पूल कंप्लीट डॅमेज जाला, फाउंडेशन डॅमेज जाला, सगळें जालें. आनी नवीन पूल बांदूंक नाका. तो बजेट ना म्हणून सांगता तुम्ही. बाकीची कामां कशी करता? विश्वजीच्या गांवांतल्या थंयसर पूल जाता, हेच्या प्रमोद सावंताच्या गांवांतले पूल जाता आनी आमचो जुव्यां पूल जायना. कितलो तो पूल आहा? कोरुडीचो एक स्लॅब घातला, पूल जालो तो तयार. व्हडलें आहा तें, एकच स्लॅब घातलो जाल्यार पूल जालो न्हू तयार. 2 फाउंडेशन घातले की जालें, मदले घालपाची गरजूच ना. कित्याक टायम काडटा? फंड ना म्हणून आसा. फंड हा गव्हर्मेंटा कडेन कितलो? कित्याक लोकांक फटोवंक जाय? सगळे कडेन लक्ष दिवंकूच जाय न्हू. ना म्हणना आमी, पण आमकां मेन हांगा न्हू हे बेड आहा, चारय बाजू न्हंय आसा. आतां फाल्यां आतां पावस पडटा, उदीक येयला जाल्यार खंय वचपाचें सांग पळया. कशें वचपाचें आमी? व्हॅन जर आसा, व्हॅन आसा 108 एक व्हॅन आसा, एटलिस्ट ती हाडूं येता आमच्यान. ती पूल चालू जालो जाल्यार ते सुद्दां आमी करूं शकना. आतां पूल तो मोडलो, कळ्ळें न्ही.
फक्त ताका ते एंगला लावन दिग्यो लायले आनी दवरल्या तो कोणा प्लेटी धरूंक जाय आसले न्हू वयर स्लॅब घालूंक जाय आसलो तेन्ना तो 2 व्हीलर तरी हाडूंक मेळटले आसले 4 व्हीलर सोडून दी एटलिस्ट 2 व्हीलर तरी हाडूंक मेळटले सामान आमी हातीन हाडटा न्ही ते हे पळय डेली आमी हाडटा हे 5 किलो हे हातीत 5 किलो 10 किलो डेली आसता एका हातीत भाजी एका हातीत गावाचे पीठ पोती 5 किलोची डेली हाडटा आनी म्हाका हायसून कितले पडटा 700 मीटर पडटा हांगासून घरा वचपाक 700 मीटर अप डाऊन डेली प्रत्येकाक अशें आसा हे जुंया घरांक सगळ्यांक ह्या वाडवयल्या सगळ्यांक पावणे सोरे येवपाचे आसले न्हू ते सुद्दां बंद जाले मेळपाक म्हणून अशी हा परिस्थिती मिनिस्टर आतां संदीप हळर्णकर मिनिस्टर आसा ही चौकशी करपाची तेणी न्हू हेंकां सगळ्या गांववाल्यांक आमकां खंय आपल्या थंय आपयल्या मिटींग करपाक तूं हांगा येवन मिटींग कर न्हू हयसर येवन सगळ्यांक आपय गांववाल्यांक पंच आसा सगळे आसा न्ही हांगा कोण कलेक्टर येयला मामलेदार येयला सरपंच आसा आमच्या जुंयावयले सरपंच आसा ते सगळें इन्स्पेक्शन केलां हयसर न्हू रिपोर्ट तयार केलो तूं यो न्हू हांगा तांच्या बरोबर मिटींग कर न्हू कितें तरी कर न्हू हांगा तेचें एक्शन घे न्हू कितें तरी तांकां सांग न्हू डेप्युटी कलेक्टराक भाऊ 2 व्हीलर वचोन तांकां परमिशन दी म्हणून ते कांयच ना ओके आसा तो तसो तो मजा मारता जुंयेकारांची आनी काय ना जुंयेकार बाबडे तांकां काय खबर ना ते धांवता आतां हे आतां चालू केलां कित्याक हे जुंयेकार भुरगे नाचले म्हणून रिपेर जाला ह्यो धांवतो नासलो तो रिपेर तसो आसतलो आसलो तो कोण लक्ष दिना हांगा हो जो तुमी आतां ब्रीज पळयता हो ब्रीज वॉज बिल्ड इन 1986 अशें म्हणटा सो ऑलमोस्ट 38 इयर्स ओल्ड सो फाटले 6 म्हयने जाले हो ब्रीज आतां व्हेकलांक बंद आसा आमी आतां चलत येता चलत वयता तुमी पळयता आसतले तुमी कवरेज केले आसतले ते बॅरिकेड्स आसा ते बॅरिकेड्स दोनूय वाटेन मारला तेंच्यांनी दोनूय वाटेन मारला आनी आमकां कितें सांगलें की ब्रीज रोखडो रिपेर जातलो म्हणून बट आफ्टर सर्टन फॉलो अप बाय अ ग्रुप ऑफ एक युथ ग्रुप जो जालो ग्रुप आमी फॉलो अप केले तेंचे कडेन वचून 4-5 फावटी फॉलो अप केले आज करता फाल्यां करता करून एक काम सुरवात केलें तेंच्यांनी आनी हे कितें तरी काम करून दिलां तेंच्यांनी ते म्हणटा की टोटल इस्टिमेट ऑफ 27 lakhs म्हणटा ते 27 लाख रुपया हेचेर मोडल्या खंय आतां खंय 27 लाख मोडल्या ते तुमी पळोवपाचे तुम्ही कव्हरेज केल्या याची की 27 लाख रुपयाचेर खंय मोडल्या ते गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकार ढवळे फार्मागुडी बायपास रस्त्या कुशीत ट्रक घातक रितीन पार्क केल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला अपघात जावपाचे प्रमाण वाडपाचो भंय थळाव्यांमदीं पाताळ्ळा अपघात जाल्या उपरांत अधिकाऱ्यांक जाग येता पूण शेवटाक खंयचे कडेन काय ना देखून थळावे बरेच फुर्योज जाल्यात पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट बायपासाचेर ढवळे फार्मागुडी आणि हाजेर आमी कितलेच फावटी गोवा दिसान हाजी स्टोरी दाखयल्ली कित्याक ट्रक पार्किंग जे आहा ते हायवेचेर करतात हाजे कारण इतलेंच की ट्रान्सपोर्ट ऑफिस हांगा आसात आता पंचायतीन गोळे पंचायतीन एक डिसिजन घेतला आणि तांकां नोटिसीस काडल्या ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाक की तुमची ऑफिसां ती शिफ्ट करात म्हणून नाजाल्यार लिगलायज करात म्हणून ती इलिगल जेन्ना हांगा करता तेन्ना तांकां पंचायतीन नोटीस काडची पडली आणि पंचायतीक हाता रेव्हेन्यू कांयच ना तेव्हा पंचायतीन सद्याक तेजेर नोटीस काडल्याक आनी तांकां सांगलां की तुमच्या ट्रान्सपोर्ट ऑफिसांनी शिफ्ट करा हे शिफ्ट ऑफिस जाली जाल्यार ट्रक हांगा पार्किंग करतात ते ना वतले दुसरें लोकांचो डिमांड आसा की हांगा एक गोंयाक एक जेन्ना पोंडा सिटी जी आसा पोंडा तालुका जो आसा पोंडा तालुकाक सगळे इंडस्ट्रीज आहात तांकां एक ट्रक टर्मिनल करचे हे लोकांचो आवाजूय बी आसा सद्याक आमी आसा ढवळे फार्मागुडी बायपास हांगा आनी तुमी पळोवपाक शकता की ट्रक्स हांगा रस्त्या सायडीन पार्किंग केल्ले आसा हो इशू म्हाका दिसता कितल्या फावटी रिपोर्टरांनी हाडलेलो आसा पूण कशें आसा 2 दीस हांगा एक्शन जाता आनी मागीर कितें तरी सगळें थंड जाता पुलीस येता हांगा फायर मारता तांकां तुमी पळोवपाक कितलेशे ट्रक हांगा आनी हो हायवे हांगा टर्न आसा इतले त्रास जाता दिसाचे तरी ते ट्रक दिसता पूण रातचे कितें लायटी कितें पेटना हांगा 2 दीस लायटी समज पेटल्यो जाल्यार मागीर कोणाक पळोवनूच वचना ते आठवड्याभर लायटीच पेटना जेन्ना पर्यंत कोण वचून थंय कंप्लेंट करिना तांकां सांगना बाबा लायटी पेटना म्हणून ते लायटी पेटपाच्यो ना ट्रकांक लागून इतले त्रास जाता हांगा ट्रान्सपोर्ट ऑफिसीस आहा म्हाका एक कळना ट्रक हांगा समज तांकां पार्किंग ना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां ही हायवेच्या सायडीन कित्याक तेंचे ट्रक सगळे कोणाचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाचे खंय पार्क करप ते रस्त्यार पार्क करता तांकां समज पार्किंग जागो ना हे अलाव कित्याक करप ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां हेजेर एक्शन जावपाक जाय एक्सिडंट हांगा कितलेशेच अशे एक्सिडंट जाता हे टर्न हे सगळे हायवे म्हटल्यार हो टर्न हो सगळो हांगा एक्सिडंट जाता आनी टर्नाचेर समज हे ट्रक हांगा पार्किंग करून दवरता जाल्यार मागीर हेका कोण रिस्पॉन्सिबल मजगती पंचायतीन नो पार्किंग बोर्ड्स घातिल्ले
येरादारी अधिकाऱ्यांनी दंड जारी केल्लो, पूण उपरांत ही प्रथा बंद केली अशें उपसरपंच सुशांत हांनी सांगले। तशेंच बेकायदो बांदकामाविशीं पंचायतीन हालींच ढवळीत पळोवणी केल्ल्याचें तांणी सांगले। तांकां कसलीच परवानगी दिवंक ना। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदो बांदकामां आनी स्क्रॅप यार्डा सयत सगळ्या येरादारी कार्यालयांक उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारणां दाखय नोटीस मेळटली आनी कारवाय जातली अशी शिटकावणी उपसरपंचान दिल्या। फाटल्या तेंपार आमी नो पार्किंग सगळ्या बोर्ड लायले, तशेंच ट्रॅफिक सेला कडेन सामके इनिशिएटीव घेवन तांकां तालाव मारपा लायले फूल। मागीर मदीं येवन तेणी तांकां फायन मारल्यो, मागीर ते मारपाचें बंद जालें आनी आतां ते ट्रक अशें रावतात। फाटले खेप तांकां आमी नोटिसूय काडिल्ल्यो की बाबा जी तुमची ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आसा ताका मिनिमम अकॉर्डिंग टू द रूल पार्किंग तरी आसपा जाय अमकेच, पूण तेणी कांयच रिस्पॉन्ड दिलो ना। आतां कशें आसा, दवळींतल्यान आमी स्टार्ट केलां, आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, इलाहाबाद हायकोर्टाची एक ऑर्डर सगळे इंडियेभर इम्प्लिमेंट जाल्या की जी स्ट्रक्चरां रस्ते सायडीन जी आसा तांकां एक तर कॉमर्शियल आसा तांकां कन्वर्शन जाय, रोड सेटबॅक जाय, एप्रुवल जाय, लायसन्स जाय, अशी जी स्ट्रक्चर आसा ती तेतून सगळे त्या स्ट्रक्चरांनी इलिगल ट्रान्सपोर्ट जाता। सो दॅट अशी स्ट्रक्चराचेर फुडें एक्शन 100% जातलें। टू दॅट हायकोर्ट ऑर्डर पयर दवळीच्यान सादारणशी चडशी इन्स्पेक्शनां जाली, जी स्ट्रक्चरां रिगार्डींग स्क्रॅप आसा, थोडेशे ट्रान्सपोर्ट आसा, कळ्ळें, ते इलिगल आसा टोटली आनी न्यूजन्स। तांकां हे हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आमी सगळें इन्स्पेक्शन काडून शोकोज धाडल्या। आतां हे जे बायपास आनी सगळीं ऑफिसां आसा हे सायडीन फर्मागुडी वाटेन, थंय आतां आमी सगळ्या शोकोज नोटीस काडून त्या हायकोर्टाक कॉम्प्लाय करतले। जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाची ती रजिस्टर आसा एकूय रजिस्टर कांयच ना, कारण रजिस्टर कशें करता तांकां ट्रेड लायसनूच दिवपाक शकना, पार्किंगूच ना न्ही, टॉयलेट ना, पार्किंग ना। एक 4-5 ट्रक जरी पार्किंग करपा सारखे तरी जाय, सगळे ट्रक रस्त्यार दवरता, ती स्ट्रक्चरांच रस्त्यार आसा, पंचायती रेव्हेन्यू कांयच ना रेव्हेन्यू। सो दॅट आतां ही त्या प्रमाणे डेफिनेटली एक्शन शोकॉज नोटीस काडल्या बरोबर आमी घेतली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। वास्को खारीवाड्यार आशिल्ल्या पे टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्ल्यान पालिकेक हुस्को निर्माण जाला। ताचेर दखल घेतले, गरज असल्यार तो जाग्यार घालतले, ना जाल्यार तो मातये भरून करतले, मुरगांवच्या नगराध्यक्षान सांगले। लोकांच्या मुळाव्या सुविधांक मतीन दवरताना सरकारान दर एक वाठारांत पे टॉयलेटीची सुविधा तयार केल्यात, पूण वास्को खारीवाड्यार त्या टॉयलेटीचो वापर जायच ना। राती कडेन तरणाटे थंय सोरो पिवपाक बसतात खंय। हेर बेकायदेशीर गजालीन थंय भर पडिल्ल्याचे नगराध्यक्षाच्या कानार पडला खंय। खाऱ्यावाड्याची सुलभ जी टॉयलेट आसा ती यूज जायना म्हणून सुलभान आमकां लेटर केलें आनी सांगलें यूज जायना म्हणून ती आमी बंद केल्या म्हणून। आतां फोन केल्यार पळयता तेजी लायट आनी उदक कनेक्शन बंद आसा, पूण आतां थंयसर कशें सिट्युएशन आहा, लोक ते यूज करता काय ना करता ते पळोवपाक जाय आसलें म्हणून हांवें आतां त्या थंयसर लोकल कावन्सिलराक फोन मारलो, तो यूज जाता काय ना तो, कित्याक यूज जायना जाल्यार ते मातशें दवरून फायदो काय ना न्हू, म्हणून खंय ना खंय थंयसर ड्युटी बाय करून दुसरें करूंक मेळटा। तो यूज जाता जाल्यार पयशे दिवपाक कोणाक जायना, परिस्थिती जशी बिकट आसा जाल्यार म्युन्सिपालिटीक सांगला बाबा तांकां तसो चालू करपाचो आनी आमी मेंटेन बाय म्युन्सिपालिटी म्हणून तशें हांव आतां उलयलो। म्हणून आतां पयलीं हांव इन्स्पेक्शन करतलो आनी वचून ते चॅक करतलो बाबा ते यूज जातालो काय ना जातलो ते पयलीं पळयता। सिमित्री आहा म्हणून थंयसर लोक जास्ती पावना सांजचे, पूण खंय तरी आयकूंक येयला बाबा थंयसर नाका ते भुरगे बसता थंयसर आनी व्यसन करता आनी मस्ती करता आनी तोडफोड करता, म्हणून खंय तरी पळय आमी कितलो प्रयत्न केलो लोकांक बरी सोय दिवपाची, पूण थंय कोण अशें तर करीत जाल्यार आमी आनी कांय शकना। जितले आमी पयशे मोडटा तेचेर जर तोडफोड केली, दारां फोडली, लायटी मोडल्यो जाल्यार आमी परत करूंक जायना न्हू, पूण ताका एक बरो ऑप्शन थंयसर काडलोच बरो। म्हणून म्हाज्या ऑप्शना आतां आमी पयलीं तरी पासून आमी ह्या फावटी ट्राय करता, जर जाता जाल्यार आमी ताका करून जाल्यार अशी मस्तीपणां जाता जाल्यार थंयसर आमी आनी ते थंयसर काडलेलो बरो। इवन हांव पुलिसांक म्हणून सांगता मग थंयसर तुमी पेट्रोलिंग करा, थंयसर खुबशे भुरगे थंयसर गांजा बिंजा ओडटा म्हणून आतां न्यूज आयकलो हांवें, पूण तशें जाता जाल्यार बरी वायट गजाल, कित्याक आमी लोकां खातीर ते बरें करता आनी थंयसर जर पाट पडटा जाल्यार ते करून फायदो जायना। आमी टॉयलेट केल्लो आसा, म्हाजो बाब कार्लोस बाबान पयले एमएलए आहा तेणें केलेलो, तो सारकें करून काम तेणें खूब केलेलें, करून मरे सामान म्हणून सगळें घालून सगळें नोवड बिडी घालून सगळें रेनोवेट करून क्लियर केलेलो,
तुमी कितें करताय ते भुरगीं येताय मरे रातचे ते गांजा बी मारपाक बसताय आनी ते मोडटाय ते सामान काडून तोडून बिडून वताय कांय यूज करपाक जाय आमचो पळय कोण कामां जातो ते पासून ते बरें मारताय लास्ट टायम हांवें म्हणलेलें कोरिया बी कोण रावपाक रेडी आहा ते रावपाक रेडी आहा म्हणटाय पूण कितें ते भुरगीं येवन सोताय काय रातचे आमकां त्रास करताय ते कित्याक जाता पुलिसान मरे एक तर रावंड मारपाक जालो रातचो 10, 11, 12 असं मरे मिस्टेक तर स्पेशल मिस्टेक असं एक राउंड अप असं येवपाक जाय पुलिस भाड़े वाड़ा का बीच में चूंकि ऐसा जगह पड़ता है वहाँ पब्लिक लोकल पब्लिक भी बहुत कम आते हैं और जो आते हैं थोड़ा असामाजिक तत्व भी कुछ रहते हैं उसमें हमारे आदमी वहाँ परमानेंट रखते हैं तो उसको भी करवा देता है बीच में म्यूनसिपैलिटी ने किया उसका लाइट पानी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया क्यों बिल नहीं जमा हुआ है कुछ और कारण से कनेक्ट हो गया और धीरे धीरे छूट गया वो बीच में म्यूनसिपैलिटी ने उसको रेनोवेट भी किया म्यूनसिपैलिटी ने थोड़ा आधा रेनोवेट हुआ फिर तोड़ दिया लोगों ने क्योंकि सामने बीच में हम लोगों ने बोला था कुछ सामने कोई पुलिस की व्यवस्था वहाँ करवा दी जाए ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर। या सप्तकात मान्सून काय प्रमाणात उणो जावपाचो अदमास आसा पूण मंगळारा तीव्रतेत तात्पुरती वाढ जावं येता। आयएमडीन त्या दिसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून उटंगराचो पावस आनी चड वारे येवपाची शक्यताय उक्तायल्या। सकाळी थोडो पावस पडूं येता पूण चडसो पावस सांज वेळार पडपाची शक्यताय आसा। हो दीस उष्ण आनी दमट आसतलो असो अदमास आसा। तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले पूण आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान उष्णताय जाणवतली। लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला। बोट धन्यां खातीर हाय वेव अलर्ट वा शिटकावणी ना। मॉन्सून उणो जावपाचो अदमास। या सप्तकान पडटलो पावस। मंगळारा येल्लो अलर्ट। उटंगराचो पावस आनी वादळी वारे। मंगळारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रतायेच्या पातळींत वाड। लोकांक सादुरतायेचो सल्लो। बोट धन्यांक कसलीच शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।